एक जो आसा ती तुमकां उमेदवार पल्लवी देसाई तुमची उमेदवार आशिल्ली. सुरवातीक कांय जाण तुमचे केडरांतल्यान म्हणटाले की अरे ही कोण आमची उमेदवार कशी. हो जो इनिशियल हेजिटेशन आशिल्लें केडरा भितरूय बी तुमकां दिसता बाय द टायम दीस इलेक्शन हॅपन ते हेजिटेशन पयस जालें काय तें उरलें लास्ट मेरेन? नो हेजिटेशन म्हणजेच आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं एक कशें आसा, आमच्या केडरांतल्यान आयिल्ल्या मनशाक रोखडे एक्सेप्टेबिलिटी मेळटा. एक 3-4 दीस आमकां एक कुजबूज सुरू जाल्ली की अशें कितें आमकां कॉन्फिडन्सान घेतलं ना. पूण एक फावटी दोतोर प्रमोद सावंतान एक झंझावात केलो आनीक पयल्याच फेऱ्या भितर सगळ्यांक जिखलें. पळय आमी कितें केल्लें, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज अर्द दीस एक दीस फट 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 करून सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी फटाफट कवर केल्यो. आनी एक्चुअली पल्लवी देंपो आसात तांची पर्सनॅलिटी कितें आसा ही लोकांक खबर पयलेंच नाशिल्लें न्ही. दिसतालें कितें शी वील नॉट गेट मिक्स्ड अप. ती खूब व्हडल्या फॅमिलींतली गिरेस्त आसा, आमकां खंय कॅर करतली. पूण पल्लवी देंपो ग्रावंडार जेन्ना देंवली आनी मतदारसंघा भितर मिसळ्ळी, भायर सरता आसतना सगळ्यांक हात दिवन बाकीच्या सगळ्यां कडेन हितगूज करून मुखार वचपाक लागले. ऑटोमॅटिकली तें परसेप्शन चेंज जालें. एक्सेप्टेबिलिटी ओन्ली त्या वेळार मेळ्ळी. आनी कारण कितें आसा तें आमी सांगलें की एक महिला उमेदवार आमकां दिल्ले आसा. गोवा राज्य हें सुशिक्षीत राज्य आसा, गोवा राज्य हें प्रोग्रेसीव राज्य आसा, गोवा राज्य हें ल्हान राज्य आसा. तातूंत भितर जो 33% नरेंद्रजी मोदीन केल्लें एक कन्विन्स जाले कार्यकर्ते तुमी म्हणटा. परफेक्ट कन्विन्स जाले. एक 4-5 दिसां भितर जो पयलो फेरो जालो पळय न्ही पल्लवी देंपोचो आनी आदरणीय मुख्यमंत्री आमचे, तांणी प्रभावीपणान ज्या रितीन तांकां कार्यकर्त्यांक कन्विन्स केलें तें एक वेगळो आर्ट आसा, ही वेगळी स्कील आसा.